मयडे बार्देस एका 17 वर्साच्या तरणाट्याक सोरोप चाबिल्ल्यान मरण आयलें. घोणासान खंय ताका रातयान चाबलो. हॉस्पिटलांत उपचार चलिल्ले कडेन सोंपलो. लेगीत बुधवारी रातीक साधारणशी 8:15 8:30 टायमार तो अभ्यास करता थंयसून उठून तो भायर पळोवप रोड क्रॉस करून आपल्या घरा कुशीकूच उठून सायडीक चलप तीच ताका घोणस तो चाबलो. तो भायर धांवून येयलो रस्त्यार पळय तो घोणसूय त्याच्या बरोबर म्हणल्यार तो रस्त्यार 2 मिटर 3 मिटर येयलो आनी ताका फाफुडलो पांय आनी गेलो तो. म्हटल्यार घरान वयता म्हणून हांव आईक सांगपाक लागलो की अशें जाल्यार आपलो सोरोप चावलो आनी आपणाक जगपाचो ना आतां. आनी इतल्यार तो सामको बेशुद्ध जालो. बेशुद्ध जातकूच ताका बेगीन इमिजिएटली तेंच्यांनी गाडयेन घालून सब सेंटराचेर व्हेलो. ती व्हरतकूच ते दोतोरांनी ताका मातसो तापयलें सादारणशी 1 वर मातसो ट्रिटमेंट कितें दिली ते आनी तो जायना म्हणून सांगलो ते हें आतां कमी सुदारणां जायना ते पूण तेंच्यांनी शिफ्ट आजिलाक केलो ताका. थिसून आजिलान सादारणशी ताका 2:15 तेंच्यांनी थिसरूय तेंचें बरें जायना जालें कितें तेंच्यांनी परत बांबोळे व्हरचो पडटलो आनी तेंच्यांनी ताका बांबोळे धाडलो. ते 2:45 सुमार ते बांबोळे पावले. काल फूल दिसभर तेजो ट्रिटमेंट चालू आसलो आनी सादारणसो 4:45 सुमार तो एक्सपायर जालो. प्रुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकार.